नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरावणीक घसघश्याचेर व्हरून विद्यार्थ्यांच्या जिवा कडेन खेळ केल्ल्यान शिक्षण खात्याची शिवोलच्या एसएफएक्स शाळेक कारणां दाखय नोटीस। म्हणणें मांडपा खातीर दिला 7 दिसांचो वेळ। उटंगराच्या पावसाक लागून घसघश्याचेर आडकून पडिल्ले विद्यार्थी। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचींत लाखांनी रुपयांची अफरातफर। बँकेची स्टाफ तन्वी वस्त आनी मॅनेजर आनंद जाधवाक अटक। तन्वीन लोकांचे लॉकरांतले भांगर विखेल्ल्याचो आरोप। पिळगांवच्या शेतकारांचें आंदोलन चालूच। पर्यायी रस्त्यान सुद्धा मीन येरादारी करपाक माटवाडो आनी बागवाड्यावेल्या लोकांची हरकत। खण येरादारीक बायलां सयत जाणटे नेणट्यांचोय विरोध। प्रॉपर्टीक लागून रोहन हरमलकाराचेर घाली फटीची कागाळ। जमनीच्या एग्रीमेंटा प्रमाण 50% जमीन रोहन हरमलकाराच्या मालकीची, सांगता हरमलकाराचो आदोगाद विश्राम तळगांवकर। मोदेवाडो पाड्ड्या जाल्ल्या खून प्रकरणात दुबावीत आरोपीक अटक। मडगांवच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान फरमायला 14 दिसांची पुलीस बंदखण। जुवारीनगर हांगासरल्या सोसायटीन चलिल्ल्या बेकायदेशीर कॉल सेंटराचो पर्दाफाश। सायबर क्रायमान मास्टर माइंड मयांक कौशिक सयत 24 जाणांक केली अटक। आता खबरो विस्तारांत। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचींत खातेधारकांची फटवणूक करून लाखांची तोपी घालपी बँकेचीच स्टाफ तन्वी वस्ताक कुडचडे पुलिशेन सोमारा अटक केली। तन्वीन एका खातेधारकाचे 25 लाखांचे भांगर तशेंच दुसऱ्या एका खातेधारकाचे खात्यांतल्यान 5.5 लाखांचे अफरातफरीचो तन्वीचेर आरोप। कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधव हाका मंगळारा पुलिशेन अटक केली। कुडचडे पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची स्टाफ तन्वी वस्तान 2 जुलयाक व्हडलेमळ काकोडेच्या रोजालिना डायस हिका बँकेत भांगराच्यो वस्ती दवरपाक सांगल्यो। उपरांत तन्वीन ह्यो भांगराच्यो वस्ती बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो। ही घडणूक 18 सप्टेंबराक उक्ताडार आयली। रोजालिना डायस हिणें तन्वीचे सांगणेवेल्यान बँकेत भांगर दवरिल्ले। भांगराचें मोल वट्ट 25 लाख आशिल्ले। तशेंच तन्वी वस्तान आनीक एका खातेधारकाचे सुमार 5.5 लाख आपल्या अकाउंटाचेर ट्रान्स्फर केले। तन्वीन आनीकूय हेरांक अशीच तोपी घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। तन्वीक पुलिसांनी सोमारा अटक केली, जाल्यार मंगळारा कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिसांनी अटक केल्या। फाटल्या मंगळारा सेंट्रल बँकेच्या कुडचडे ब्रांचीत लाखांनी रुपयांची अफरातफर जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार हाडिल्ली। ते उपरांत बोवाळ पडिल्लो। लोकांनी मुखार येवन अशा प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करची अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो। सेंट्रल बँक मेजर बँकेचो इश्यू जाल्लो हेजेर आमी विश्वास सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हांव आनी पयलीं आमी हें केल्लें, पण आज पुलीस स्टेशनार येवन जो इश्यू जाल्लो लोकांक कळ्ळे 18-19 तारखेक, पूण आज पासून ऑफिशियली कंप्लेन करूना। काल पुलिशेन वचून ताका घरा कडेन वचून ती कंप्लेन घेतल्या आनी आतां ताका बँक मॅनेजराक अरेस्ट केला, अलॉंग वीथ तेजो ते जे तन्वी वस्त म्हणटा पळय चोरला म्हणटा पळय ताका अरेस्ट केल्ल्या काल राती। इश्यू कितें आहा? इश्यू आसा सेंट्रल बँकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता। सेंट्रल बँकान भायले स्टाफ आपणाचे बँकेत कशे दवरले, आतां मॅनेजर अरेस्ट केल्लो ताका उलोवपाक मेळना। सो हो हांव पयले भागांत सेंट्रल बँकाचे जे RBIचे गायडलायन प्रमाणे तांचे बँकाचे जो मेन हेड आसा थंय ताका हांव अपॉयंटमेंट घेवन वयतलो। असले गोश्टी भितरले बँकेत कित्याक लोक कितें आतां गव्हर्मेंटान दवरला, गव्हर्मेंटान कोणा दवरूं नाका, कोण NGO तांकां टायप केल्ले आसा तेणें दवरला दिसता म्हाका। हे सगळे डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस तर करतले, हांवूय म्हज्या सायडीन करतलो। पूण एक सारकी हे जे आज जाला हें जावपाक जायनाशिल्लें। इतले लोकांचे हांवें 3 जाणांचे घरा कडेन गेले, एकट्याचे ऑलमोस्ट 23 लाख, एकट्याचे भांगर आनी 16 लाख अशें करून आतां पुलिशेन आनी 2 जाणांचे 2 लाख आनी कोणाचे 8 लाख अशें करून कितलो हो पयशे दिला। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की तुमी वचून पळया आनी बाबा ऑफिशियली कंप्लेन करा दीस मॉर्निंग। स्पेशली ती भायले जे कॅन्सर पेशंट आहा तिका DSS पेन्शन देता तेही बंद झाले। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची पेटंट फ्रॉडाची केस चालू तेतून तन्वी वस्त आनी जो मॅनेजर आसा तांकां दोगांयचे अरेस्ट केल्ले। आयज खंय कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आनी तांकां 2 दिसाचो रिमांड मेळ्ळो आसा। इन्फॉर्मेशन TV खातीर केपेंच्यान विस्तारून केली।
मिनाच्या येरादारी खातीर पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान पिळगांवच्या माट आनी बाग वाड्या लोकां मदीं खवदळ पडला. आमची शेतां सैम आमकां प्रिय, तांची दशा जावपाक आमी कशेच दिवचे नात. आमच्या गांवांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच असो निर्धार करीत जाणट्या नेणट्या सयत आतां दोनूय वाड्यावयले लोक संघटीत जाल्यात. मिन येरादारी खातीर माट आनी बाग वाड्यावयल्यान पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली चालू आसात अशें कानार पडटाच मंगळारा हे लोक रस्त्यार देंवले. पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी सुरू केल्ले रस्तो बंद आंदोलन मंगळारा सुद्दां मिटूंक ना. दुसरे वटेन मिनाच्या येरादारी खातीर नवीन रस्तो करपाच्यो प्रशासकीय पावंड्या वयल्यान हालचाली सुरू जाल्यात. ताका लागून पिळगांवच्या माटवाडो बागवाड्या वयल्या लोकांचेर आकांत आयला. माटवाड्या वयल्यान पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली सुरू आसात. ह्या रस्त्याचो सर्वे करपाक प्रशासकीय अधिकारी गांवांत येतले अशी कुणकुण लागतकीच मंगळारा सकाळी दोनूय वाड्या वयले मेळून मोठ्या संख्येन लोक संघटीत जाल्ले. मात दनपारां मेरेन अधिकारी गांवांत येवंक नाशिल्ले. आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरिल्ली शेतां सैमाचेर आघात करपाक दिवचे नात असो निर्धार लोकांनी केला. आमचे मागण्या पूर्ण करा. आमची शेतां आमकां जाय. आमची शेतां आमकां जाय. पिळगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. कांय दीस पयलीं मोदेवाडा पारोडा एका घरांत उबालादिना ब्रागांजा ह्या बायलेचो खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली. सोमारा केपें पुलिसांक दुबावीत आरोपीक सोदून काडपाक येस आयले. हे संदर्भांत केपें पुलिसांनी रामकुमार राऊत ह्या मध्य प्रदेशाच्या मनशाक अटक करून मडगांवच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हाजर केला. दुबाविताक 14 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. शुक्रारा पारोडा हांगा जाल्ल्या उबालदिना ब्रागांजा ह्या बायलेच्या मर्डर केसी भितर काल केपें पुलिसांनी राजकुमार रावत ह्या मध्य प्रदेशाच्या भुरग्याक अटक केल्ली. केपें पुलिसाची एक टीम मध्य प्रदेशाक गेल्ली आनी तांणी मध्य प्रदेशांतल्यान राजकुमार रावताक घेवन हांगा हाडिल्लो. शुक्राराक राजकुमारान उबालदिनाक ताच्या घराक मारिल्ली. आनीक मेन म्हणजे की हो राजकुमार आसा हो एक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर लेबर म्हणून काम करतालो आनी काल ताका केपें पुलिसांनी ताका धरून हाडलो आनी आज ताका मडगांव JVFC मुखार उबो केल्लो रिमांडा खातीर आनी JVFC ताका 14 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा. म्हणून ते खातीर मडगांवच्या नांव गौरव. जुवारी नगरांतले बेकायदेशीर कॉल सेंटराचो पर्दाफाश. सायबर क्रायमान मास्टरमाइंड मयांक कौशिक सयत 24 जाणांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान 24 लॅपटॉप, 8 इंटरनेट राउटर्स, 24 हेडफोन आनी 26 मोबायल जप्त केले अशी माहिती DGP आलोक कुमार हांणी दिल्या. क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये जो जिनको आपने उठाया है उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रहे हैं, चीटिंग के काम में लगे हुए हैं, US सिटीजन्स को यहाँ से कॉल करते हैं और कॉल सेंटर में कॉल आती थी वो इनके फ़ोन पे लैंड होती थी और यहाँ से फिर वो झांसा देके उनसे पैसा ट्रांसफ़र करते, पर वो पैसा हुआ नहीं आ रहा, वो कई सारे चैनल्स के माध्यम से होता हुआ लास्ट में दिल्ली में कहीं पे वो पैसा पहुँचता था और उसके कैंपेन और भी लोग हो सकते हैं पर उनका बहुत कनेक्शन कोई नहीं है. जुवारी नगर में रेन फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंदर हमने ये रेड को अंजाम दिया और इसमें हमने 24 लोगों को अरेस्ट किया है. 24 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे हमको 26 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, 8 इंटरनेट राउटर्स बरामद हुए हैं, 24 हेडफोन बरामद हुए हैं और 26 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं. एक्यूज के नाम आपको बताना चाहूँगा. इसमें हमको मेन मास्टरमाइंड जो मिला है वो है मयंक कौशिक, एज 38 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ सरिता विहार दिल्ली. तो उसके बाद नितिन सैनी जो कि एक उसका नंबर 2 के तौर पर कह सकते हैं, नारायण सैनी फादर का नाम, एज 36 ईयर, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आकाश वाजपेयी और ऐसे 24 टोटल एम्प्लॉइज़ हैं. ये सारे एम्प्लॉइज़ दिल्ली से हैं, NCR, गुड़गांव, नोएडा से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी हैं और कुछ 1-2 पंजाब से भी हैं. तो ऐसे मिक्स प्रोफाइल है और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी मिक्स है कि कुछ BBA पढ़े हुए हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट, कुछ 12th क्लास पास आउट हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं. ये कॉल सेंटर पिछले 1 महीने से चल रहा था जिसमें हम एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ होगा. चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो हमने एक तो स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम पिछले 3-4 महीने. पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी, आज के टाइम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें. MHA की जो टास्क फोर्स है I4C, वहाँ पे हमने एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर परमानेंटली डिप्लॉय किया है
ताकि वो वहाँ पे जो ट्रेंड्स दिखते हैं, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ से अगर बाकी एजेंसी जैसे बैंक्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपी हैं, इन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए एमएचए के अंदर में गोवा पुलिस साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर परमानेंटली दिल्ली में तैनात किया गया है। वो गोवा गवर्नमेंट को हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ की हमें इजाज़त दी है, ताकि हम वहाँ पे और बेहतर तरीके से बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। उसी तरह से आईटी एक्ट का एक 79 सेक्शन है, उसके तहत जितना भी इलीगल कंटेंट होता है साइबर स्पेस में, उसको हटाने की जो पावर है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम को अभी पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने वो पावर डेलीगेट की है। आई4सी हर महीने की रिपोर्ट जारी करती है कि किस स्टेट ने इसमें कितना प्रयास किया है, तो उसमें गोवा अभी 5वें नंबर है ना। पहले हम काफ़ी पीछे थे इसमें, और ये 3-4 महीनों के हमारे कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से अभी हम 5वें नंबर पे, और हमसे आगे लक्षद्वीप, सिक्किम, झारखंड, दमन और दादरा नगर हवेली जैसे स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 35% अमाउंट जितना, अगर 100 रुपया मान लीजिए चीट हुआ है तो 35 रुपया उसमें से उन्होंने रीच करवा है। हम लोग अभी 31% पे लगभग हैं। अभी तक कितना अमाउंट अमाउंट तो करोड़ों में है। अगर इसी साल का हम फिगर देखें, सीज किया हुआ है? 8 से 9 करोड़ हम लोगों ने इस साल 9 9 करोड़ 26 नोव्हेंबर ते 25 डिसेंबर मेरेन गोंयांतल्या दर एका हॉस्पिटलांत वा प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत येवपी दुयेंतींची तपासणी करून तांकां आयुर्वेदीक सल्लो दितले अशें भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा हाणें प्राकृती परीक्षण परिशदे वेळार सांगलें। हे मोहिमे खाला भलायकी खात्यान म्हयन्याक 1 लाख दुयेंतींची तपासणी करपाची मोख दवरल्या। गोंयांतले वट्ट 982 आयुर्वेदीक दोतोर हे मोहिमेंत वांटेकार जातले। हमारा सिंपल मॉडल है कि पीएससी, सीएचसी या एसएचसी हमारे जो प्राइवेट हेल्थ है उसके, और जो भी पेशेंट आते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा पेशेंट है जो फुटफॉल, उनको ही हम डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद मोबाइल ऐप द्वारा और मैसेज द्वारा बाकी लोग, क्योंकि आपने देखा होगा आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराने के लिए भी बड़ी विलिंग टू गो है, क्योंकि बहुत ही इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है ये आपके साइकोलॉजी को, बॉडी की फिजियोलॉजी को माइंड में रखने के ट्रीटमेंट किया जाता है। एवरीबडी इज कंफर्टेबल, तो किसी को अपॉर्चुनिटी दी है या कौन सा ट्रीटमेंट चाहेंगे तो कहेंगे मैं आयुर्वेद में कराता हूँ, क्योंकि वो आक्रामक चिकित्सा पद्धति नहीं है। लेकिन उस पद्धति की अभी तक हमने जो सीमाएं जनरेट की थी, हमने उसे साक्ष्य आधारित नहीं किया था, तो उसका ये प्रयास है। और बाकी जो रीच आउट वाली आप बात करें, हम इस थेरेटिकल सेट में मूव करें। The prediction specifically as per this app, there are 22 criteria, parameters, which actually evolve into a Prakriti after it is assessed. So the assessor has to actually understand all these 22 criteria, and that is why only a Ayurveda doctor who is well versed about Prakriti, which is the first year subject module in first year. इसलिए after first year, second year student can only do this Prakriti Pariksha. Now in this, right from height, weight, color of the skin, the texture of the hair, texture of the skin, how is the digestive process, how is the metabolism, what is the how the alimentary system also functions, like he goes to the washroom 1 or 2 times. All these things are also important. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केंद्रीय बंदर आणि जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवालाची दिल्लीत भेट घेतली। हे भेटीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मोरगाव बंदर तसेच ऐतिहासिक वायरस रिगल पॅलेसाच्या हस्तांतरणाविषयी सोनोवाला कडेन चर्चा केली। या पॅलेसाचे पुरातत्व खात्याकडेन हस्तांतरण जाले जाल्यार ही वास्तू सांबाळून दवरपाक मजत जातली खंय। तसेच मुख्यमंत्री सावंतान लालकृष्ण अडवाणीची भेट घेतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हो जो युनियन मिनिस्टर आसा तो पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेजचो युनियन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन वचून भेट घेतली आनी तांकां जेन्ना ते मेळ्ळे तेन्ना ते मिटिंगेक अशें डिस्कशन जालें की गोंय राज्यान जो पोर्ट आसा म्हणजे मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट MPT हो जो पोर्ट आसा ते पोर्टाच्या क्षेत्रान एक पॅलेस आसा वायस रिगल पॅलेस म्हणून आसा आनी हो जो पॅलेस आसा तो MPTच्या क्षेत्रान पडलेले कारणान
थंय गोंय राज्य सरकार म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तेजे सारके तेजे कुयदाद घेवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्यान युनियन मिनिस्टरा कडेन मागलां की हो जो पॅलेस आसा तो पॅलेस गोंय सरकाराच्या ताब्यान दिवचो म्हणजे जो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेजे ताब्यान दिवचो जेणे करून तेजे रिनोवेशन आसा किंवा तेजे रिस्टोरेशन आसा ते व्यवस्थीत फुडाराक करूंक मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्याची युनियन मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरीश गांवकर. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान बोवाळ घालो. याच बोवाळान आयच्या दिसाचे कामकाज रद्द करचे पडले. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान बोवाळ घालो. याच बोवाळात आयच्या दिसाचे कामकाज रद्द करचे पडले. अधिवेशनात अमेरिकेन अदानींचेर केल्ल्या लाच प्रकरणा संदर्भातले आरोप ते मणिपुरात जाल्लो हिंसाचार अशा प्रश्नांचेर चर्चा जावपाची आसा. विरोधक ह्या सगळ्या विशयांचेर सत्ताधारी पक्षाक धारेर धरतलो हाची खात्री आसा. सोमाराक 11 वरांचेर सुरवात जाल्ले अधिवेशन विरोधकांच्या बोवाळाक लागून एका वरानूच स्थगीत केले. नोव्हेंबर 26 हो दीस संविधान दीस म्हणून पाळटात, ताका लागून ह्या दिसाक कामकाज जावचें ना. तेन्ना शियाळ्या अधिवेशनाचे कामकाज 27 तारखेक सुरू जातले अशें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मारबोडे प्रकरणात कुमारजुवेच्या रोहन हरमलकाराक हणजूण पोलिसांनी अटक केल्या. हरमलकारा सयत दुर्गादास मोरजकार आनी हेर 10 ते 15 अनवळखी मनशां आड एकल्यान मारबोडय तशेंच तांकां जिवेशी मारपाची धमकी दिल्ल्याची कागाळ केल्या उपरांत ही कारवाय जाल्या. कुंभारजुवेच्या रोहन हरमलकाराक हणजूण पोलिसांनी अटक केली. रोहना आड जमीन हडप एसआयटीतूय जायत्यो कागाळी आसात. अशीच रोहनाची खंय हडफड्या एक वादग्रस्त प्रॉपर्टी आसा. हे प्रॉपर्टी वेल्यान रोहन आनी सुमित सिंगला म्हणटा ताचे भितर वाद चालू आसा. रोहनान थंय कब्जो करून आपले कांय कामगार दवरल्यात. आयतारा राती रोहनाचे हेच वादग्रस्त प्रॉपर्टीत कांय जाण स्पिडीन बुलेट घेवन वताले. सुरेंद्र कुमार म्हणटा ताच्या प्रॉपर्टींतल्यान रोहनाचे हे वादग्रस्त प्रॉपर्टीत वचपाक रस्तो आसा. सुरेंद्र कुमाराचे प्रॉपर्टीची देखभाल करपाक थंय रावपी एकले परप्रांतीय कामगारान तांकां विनवणी केली की बुलेट सवका चलोवची जाणे करून तांकां आवाजाचो आडखळ जावचो ना. मात ते आयकुपाक तयार नासले. तेन्ना ते परप्रांतीय कामगारान हाची म्हायती दिवपाक म्हूण रोहनाक फोन केलो जाल्यार तो खंय फोनार बिजी मेळटलो. उपरांत ताणें रोहनाचो इश्ट जो ते वादग्रस्त प्रॉपर्टीत यो वच करता ते दुर्गादास मोरजकाराक फोन केलो. पयले दुर्गादास सुवातेर पावलो आनी उपरांत कांय वेळान स्वता रोहन हरमलकार थंय पावलो. परप्रांतीय कामगारान रोहनाक हे विशीं सगळी म्हायती दिली जाल्यार रोहनान खंय ते कामगाराच्या नाकार मुठी मारपाक सुरवात केली. रोहना सयत उपरांत दुर्गादास मोरजकार आनी रोहना वांगडा आयिल्ले हेर 10-15 जाणांनी ते परप्रांतीय कामगाराक बडयलो. ती वादग्रस्त प्रॉपर्टी आपलीच आसा आनी थंय येवपी आपल्या मनशांक कसलीच आडखळ करची न्ही. तशेंच तूं गोंय सोडून चल आनी गेलो ना जाल्यार जिवेशी मारपाची धमकी खंय रोहनान आनी हेरांनी ते परप्रांतीय कामगाराक केली. ही सगळी म्हायती ते परप्रांतीय कामगारान पुलीस कागाळीत दिल्या. हे कागाळी वेल्यान हणजूण पुलिसांनी रोहन हरमलकाराक अटक केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रस्तावित केल्ल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन विशीं आपल्याक कांयच म्हायती ना अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें. सोमारा इको सेन्सिटिव्ह झोना विशीं सचिवालयान प्राथमीक बसका जाली. 26 नोव्हेंबराक पयली बसका जातली. देखून केंद्र समिती 26 वा 27 नोव्हेंबराक येवपाची शक्यताय आसा अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. Eco sensitive zone meeting is tomorrow and the team comes. Okay. Sir, तुम्ही कितले प्रपोज केले सेंट्रलाक? काय ना. All CM will speak. कितले CM has proposed. I'm not aware about it. रस्त्यार हिडपी गोरवांक गोशाळेंत व्हरतना पंचायत तशेंच नगरपालिकांक अडचणी येतात. गोशाळेंत व्हरतना ह्या गोरवांक दुखापत जाता अशें कांय NGO आनी लोकांचें म्हणणें आसा. देखून हिडपी गोरवांची सुरक्षीत येरादारी करपाक मजत करतले अशें आश्वासन पुलीस खात्यान दिलां अशी माहिती मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. गोंयचे सगळे गोशाळा आनी नॉर्थ एंड साउथ SP ची मिटींग आसली. ती SPच्या जाग्यार DYSP दोनूय नॉर्थ एंड साउथ येवंक जाय. मेन इश्यू तो स्टेक एटरचो आसलो ज्यो सतत रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कूटरवाल्यांक मोटरसायकलवाले किंवा गाडयांक बी त्रास जाताले आनी एक्सिडंट जावन कोण तरी हें जाताले. ह्यो काही गोश्टी लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी गोशाळेचो सदांच कंप्लेन आसली की जरी पंचायती म्युनिसिपालिटीन आपयले आनी आमी थंय गेल्या उपरांत लिफ्ट करता आसतना तांकां जो सपोर्ट जाय तो गांवांत आसलो. काही गोरवावाले जावं काही लोक
अशें समजताले की ते व्हरतात ते कत्तलखान्यान व्हरतात आनी कशें, पूण हे चुकीचो समज आसता. कारण आमी शिकेरीची गोशाळा पळयतात ते थोडे म्हणून थंय 5,000 क्रॉस जाले आनी प्रॅक्टिकल व्हरतना आमचे कडेन ती नोंद आसता. आनी हो मोठो ऑर्डर जाल्या उपरांत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचें आपयलें आयज तेंचे बरोबर चर्चा केली आनी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी फूल सपोर्ट करता. उखलता आसतना आनी तुमकां व्हरता आसतना वाटेक जर अडचण जाली जाल्यार सपोर्ट करपाक ते तयार जाले. की आमी तांकां मागलां की हें आमकां गरजेचें आहा, जेणे करून रातचे गोरवां चड आसताले. आतां डिसेंबर म्हयनो जाल्या उपरांत चड रहदारी वाडटली रातची आनी ही जावंक जायना, वायट परिणाम जावंक जायना. आनी खंय तरी जनावरांचो विशय जो एक्सिडंट माध्यमांतली रस्त्यार येता ही बंद जाल्ले. तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या अनुभवान आमी दुसरी एक स्कीम काडिल्ली जेंच्यांनी संवर्धन स्कीम म्हणून. ती 5 गोरवां पोसल्यार तांकां पर डे 80 रुपीज दिवपाचे, मोर देन 5. शेतकाऱ्याक सुद्दां पोसपाक त्रास जाता, सांबाळपाक त्रास जाता जाल्यार ताका पासून आमी इन्सेंटीव दवरल्यार तेणें रस्त्यार येवंक दिवचो न्हू आनी तेजीच वेवस्थीत तेजी पालन करचें. तरी आसतना हे 2-3 म्हयने जाले तरी आसतना रस्त्यार गोरवां येतात. आतां ही येवंक जायना म्हणून पुलिशेचे प्रोटेक्शन अंडर आयज आमी डिस्कशन केलें, एग्री केलें आनी सगळ्या गोशाळांक सांगलां की फूल प्रोटेक्शन तेंच्यांनी येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करप, तेंचो स्टाफ येतलो आनी तांकां व्हरता आसतना हें करता. भारतीय कोस्ट गार्डान अंदमान दर्यांतल्यान सुमार 5 टन ड्रग्स जप्त केले. एका नुस्तेमारी बोटीन हे ड्रग्स सापडले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ड्रग्साचो प्रकार आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारांतली ताची किंमत हे विशीं कसलीच म्हायती मेळूंक ना. 10 दिसां पयलीं कोस्ट गार्ड आनी गुजरात NTSAन हे केल्ले कारवायेंत 700 किलो ड्रग्स जप्त केल्ले. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे